आणि कोविड वेळा रे आता तुमगेल कुत्तानं नॉन व्हेज आयटम स्टार्ट केले तागेले दुसरे आलायद तुम्ही कसं करताले आम्ही तगेलोटो सिरवनो हे गिरकणपुर रंद पेटोचे कणेरी हांव एक कशाय पेटो स्टार्ट केलं तेन्ना ते जेनाक मस्त युजफूल पडले एक मस्त यूज जालें आमी एक लायक त्या टायमार आमी स्पेंड करनो लायक करून केलें तें आयुर्वेदीक टायपार मस्त जनक गॅस्ट्रीक हें तंत कोविड हें नाशिल्लें म्हणके पुरा जाल्यार आमी कसं आयटम घालताले गी ताका 20 आयटम घालतशिल्ले सक्कण तेन्ना पुरा आमी केलो डॉक्टराल कन्सल्ट करनो आयुर्वेदिकांनी नेला नेल्ली तसले पुरा पावडर मेळतशिल्ले पुरा यूज केले आम्ही पुरा घर कडे आमगेले इतल्यान तुला नेला नेल्ली हे पुरा खान घेवन कशाय भुशा जीवमान आमी पिने तितली कशाय कोविडा वेळा पिल्याचे तुम्ही तसले एक पिट्ट करून म्हणारे कंचे संदर्भ कसं कर का म्हणा ते आम्ही आलोचन करनो केलं मी ते देवाला दयाला वांटलीचे मागीर हे आमची कोंकणी म्हळ्यार एक उत्सवा टायप एक आरंभ केलो तुम्ही म्हाका एक कसं म्हणा फुडें दाखून एक ಸ್ವಲ್ಪ पिशे ಸ್ವಲ್ಪ पिशे म्हणत कसले असल करताना पिशे असले मात्र करू जाता घरकड सावायक जाता दवा तुम काम ना कसली आहे म्हणून इतलं जेना ಒಟ್ಟು करका इतलं प्रोग्राम करका जाल्यार सोडचे जायना मागीर आमी गांवचे एक कसले कार्यक्रम कोणाक एक हें करचे तांगेले प्रतिभे हाडोवंक जाल्यार आमी एक वेदिक स्टार्ट करपाची तशी आमची कोंकणी कसं हाजी रूपरेशी कशी कसं आमची कोंकणी म्हळ्यार एक आतां बेंगळुरांचो सक्कड कोंकणी उलयतालो आसाची आतां GSB जाल्यार एक GSB कम्युनिटी सारस्वत सर तांचितले तांतांनी काही प्रोग्राम करतात सक्कड जन ಒಟ್ಟು केलं नाही फर्स्ट टायम आम्ही कोणाय करनी सक्कड कोण कोंकणी उलयताची कोंकणी वरवया आनी एक उत्सव शे करया आमचे गेले काण जेवण थंय आनी एक ड्रामा आमगे कासरगोड चिन्नमामाल एक ड्रामा कासरगोड चिन्नमाम म्हळ्यार सक्कड जनाक कळटात न्हय तसले एक कार्यक्रम कोर न्हू दयानंद पै मम्मोला बारी आमकां सपोर्ट दिल्लीची करी म्हणून तशें बारी सक्सेसफूल जालें हे फावटी जुलयान तपास सेकंड टायम आमी करचे बरी ड्रामा मात्र की नाही दुसरे कसं कल्चरल थंय कसं कल्चरल प्रोग्राम आसता आनी पक्कन एक पंचायती घेवन तो कोणाक सोयरीक जावका हें जावका काम जावका आनी डॉक्टर्सान येताची वकिलान येताची सक्कड एक म्हणा जनाक कनेक्टिविटी स्टार्ट जाता ताजी मागीर साधारण कोण कोण वापरता तुम्ही गेस्ट जावन आनी आपयले गेस्ट जावन आमगे दयानंद पै मामो BS राव आमगेले हांग्यो हांगा पै माम प्रदीप पै अशी मंगळूरा दाखोवन उडपा दाखोवन सक्कड कडेन उल्हास कामात असल पुरा जनाक ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬಾರಿ ತನ್ನಿ ನಾವು ಪಾವಿಲೆ ನನ್ನ ಪುರ कोण म्हण ಕೆಲವು जन ಗೊತ್ತसना तशें आमी एक वेदिके स्टार्ट जाले तशी तुळू परब म्हण एक स्टार्ट केलें आमगेले कसं म्हळ्यार बेंगळुरान तो करावणी जन मस्त आसाची एक 4-5 लाख जन आसाची कोण कसं जालें एकले कनेक्टिविटी जावपाक एक वेदिक जावपाची ताका एक आमी एक सान म्हणटाचे एक स्टार्ट केल्लें देवाल दयना ತುಳು ಪರ್ಬಂತುಯ್ ಕಾಣ್ ಜವಣ ಹಂಗೇನೆ ಗಿನೆ ತಂಗೆಲ್ ತುಳು ಹಂಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಏಕಂತ ಮೇಕ ತಂಗೆಲ ಕಸ खाण जेवण आता तुळू अंतू तांकां आटिदा एक परब म्हळ्यार एक बारी व्हड एक विशय आता ते पावसाळ्यांत कसं मेळटा तांगेले आषाढांत गंट्याचे हाजे ताजे बिकंड म्हणलें पणसा पायस म्हणलें असल पुरो कर न्हू पेलत्तारित्त गट्टी आनी कुडुत्त सार असल पुरो वाय म्हणून ट्रेडिशनल करतना बारी उणी आसाची जेन ते पुरो करता जाल्यार आमकां मन जावका आनी गोत्त सुख आमकां आमगेले ट्रेडिशनल म्हणलें पूण आतां आमचे घरांत पॅज उपकरी म्हणलें हें म्हणलें कोणाक गोत ना मस्त जनाक पूण प्राय जाणां गोत हांव ताजे ते पुरो सोदून काडून असल पुरो फंक्शनांत आमी ಸ್ವಲ್ಪ घालचे प्रयत्न करचे आतां तुमी तुळू परबांतू तुळवांगेले ಸ್ವಲ್ಪ खाद्य न्ही केल्ले म्हणना
तक्क तुम्ही तांगेल कोणी हांका शेपा हाडताले नावाचे तुम्ही म्हाका सक्कड गोतस तांगेल खावन तुमकां गोतस तांकां सक्कड तोडू जनक कसं जाऊ का आमचे गेल्या कसं जाऊ का अनेकले कसं जाऊ का म्हाका सक्कड तांचो एक्सपर्ट जालो म्हळ्यार तुमी गांव आसतना खावनूचे हांव नो करतस म्हाका एक खंयचे आयटम खेळली तक्षण कसं घालला कशी करताचे म्हणाले का आयडिया येतो सक्कड पळेल कोळे कळतं म्हाका वाटली ल्हान जालांक ल्हान जालावे आता मीठ उणिवे अशें पळेल कोळे कळतं ल्हान जाल्यार गट्टी जाता न्हू आता पणसा मुद्दे वय बा हे कळत ते कसं म्हळ्यार स्टार्टिंग कोण 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 वायट जावन वय मागीर चमकट बिगेर एक पांचशे आशिल्ली ती रगडारी आमकां कोणाकय वाट्टू कशी आसवण आशिल्ली म्हळ्यार तुमी ल्हाना वाटिताची ल्हान म्हणजे खसखस म्हळ्यार करकरे मसालो घातल्यार हे ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ तांदूळ वाटिताना एक अशी 2 कुडक जाव का 3 जावच्या ना जमती गेले मस्त म्हळ्यार अंत पुरा ध्यान जाव का वय मुख्य कसं म्हळ्यार रांदपांतो मिगेल प्रकार एक मोग जाव का ताजे वयर वय ते मोग असले ऑटोमॅटिक जावन ते सिजून येतना कळटा समजला हांवें नाव आहे म्हणून आनी एक वाटी लायले तशीची तेव्हा करेक्ट असो तुमी सांगिल्ले बरें आनी सक्कड समकर नेवका आनी मुख्य जावन त्या दिसा मन शुद्ध सुका रांदप करतना फस्ट देवा एक प्रार्थना कर न्हू शुद्ध मनार करका लायक प्रितीन करका श्रद्धेन करका नाजाल्यार काय एक खातना खुश जाव का म्हणून एक ध्यास आसूं का वय वय आनी तुमी बदल सांगता जाल्यार तुमी केन्ना घरकड येता एक आतिथ्य करताचे कोणाक आयल्यार तांणी खाताना ते खुश पळयल्यार तांचे भशेन व्हड आनंद खंयचे ना आतां तुमगे घरा रांदप करची कोण मेल बायल्यानच आजी काही जाल्यार उंडी करता डेली पानपाळ करता एक रगड कोणगे दिलेलो आमकां एक भारी चंद रगड आते वाटीत ती डेली वाटून करता हांव कसं लागून ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज जाता लायक जाता वाटल्यार ग्राइंडर घाल्यार लायक जायना म्हणून भारी एक थोडे आयटम रगडारी वाटू का आमकां खंयची हदा जाय त्या हे करूं तांत जाल्यार 2 सुत्त चड भोवन वता करंट आमता जाल्यार आमगेले हात्ता आतां करंट म्हळ्यार आतां सद्या परिस्थिती कसं जालां म्हळ्यार ते रगडे घालून येता मोबायल पळोवन व्हॉट्सअप पळोवन आसलो रे थंय पळोवन वय ल्हान जावन तशी ते रगडे आतां वाटल्यार लायक कितले जावका तितले वाटिताचे आनी आमकां एक एक्सरसाइज मेळटा बरें मातशें खुशी आसता आनी ते सावंड आयकतना म्हणल्यार भारी एक आनंद जाता आतां तुमकां म्हयन्यान तूं पुरा दीस विकेट आसना आसता चणती आसता एक 4-5 दीस हे जाता त्या दीस कसं करता तुमी आमी मिगेल एक फूड तक स्वभाव कशें म्हळ्यार आतां एक हप्तो एक 10 दीस कंटिन्यू काम आसल्यार नेक्स्ट एक 2-3 दीस आमी खंय जेवा बायकार घे कारार घे खंयची एक रन्ना टायप घे अंत वचून एक प्रकृती सौंदर्य आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ ಹೋಟ್ಲ ಅಂತೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲ ವಚನ खावचे रुची पळोवचे ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ करताचे नाही साधारण एक तुम्ही आता रांदप गोत्त आशिल्लो तुकोन आतां मिगेल एक विशय आसा म्हाका गोत्त आशिल्लो विशय आनी कोण गी करता तांतू म्हाका हे चिक्की उणी जाल्ले हे हक्क चिक्की चड जाल्ले हे हांगा रब्बोक आशिल्ले तसो एक विचार येता केन्नाय तुमगेल विशय कशी कसले खाता तुमकां ते मुक्त जावन आनंद करूं जाता की नाही हे बा हान्ने हक्क घाल्ले सासम चड जालें पडना तो ना जाल्यार हेची भाजी चड तशें कसले हांव एन्जॉय करता जाल्यार दिसता आमकां गांव आशिल्लें म्हणून जाल्यार आमी पाप कसलें म्हळ्यार कोणाचे एक रांदप करता कश्ट आसता पळय काम एडजस्ट करून खावन शिवाय तांकां सांगून येनाचें आमी हें समजा सांगचें म्हूण न्हय ते आमकां एक मुक्त जावन एन्जॉय करची मानसीक स्थिती आसता गी आसता आसता खावचे इंट्रस्ट मस्त आसता ते म्हळ्यार तुम्ही कसलेय करायचे अनेकला शिक्षक मस्त असतात विंगड कಡೆ केरळा जावा तमिळनाडा विंगड विंगड टाईप खावन आयला आमी हांगा ट्रायल करून पळयताचे अशें केल्यार कशें म्हण ते म्हळ्यार आतां बेंगलोर तसो सिटीन तो केलो पण आमगेले अय्यर्स आसताची अयंगार्स आसताची चिक्के टाईप चेंज आसता ते आमी ಸ್ವಲ್ಪ शिकूंक जाता
तसल वांडे के जब फंक्शन आ जाओ आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ तसले तसले वरडी के कही तुम्ही वय वय catering करता करता हां तई तंक जाव कजलेला आयटम को डिफरेंट ಸ್ವಲ್ಪ ना ना साऊथ केंद्र ಕೆಲವು ಜನ ನಿಮಗೆ ತಾಚಿ हां मस्त जन मिक्स करताच हां तशी दोन्ही आयटम तुम्ही अशी काही टूर आणि वच्चा तुमको फुर्सत मिळते मिळता बा मिळतं साधारण खंयची पर गाव बोलेन तुम्ही ऑल इंडिया लेवल सगळं केलाची हां आणि आम्ही ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೇರಳ ಅಂತೂ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತೂ या साइड नॉर्थ पूरा केलाच ओ तई वच्चूर वय वय मेनली इंपाल ಅಂತ एक पटे हां ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಕೆ एक पटे दादिस रांदप केला वय तई कसं टाईप आरंद यांची पूरा आमगेला शीत सार मळंब सलाच साऊथ इंडियन मात्र हां साऊथ इंडियन आता तुम्ही या नमने खोट्टो या नमने पत्रडो पातोळी नाही कडगी मळे या पुरा याची सप्लाय कशी तुमका सप्लाय बेंगळूर ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸಕ್ಕಣಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಬನ ನೇಮಕ ದೇವಾಲಯನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ರೂಕನೆಸ ಮೇಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ವಿಂಡೋಚಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಂಡ್ಲಾತಿದೆ ಅತ್ತ ಕಾರಣ ದನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಮ ಆಯ್ತು ಚೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವಿಂಡೋ ಓಕೆ पत्राड ಕೊಟ್ಟ ಸಕ್ಕಣ करता पत्रड्या पानपर गाव असं सक्कड मिळतं जीव कडगी सक्कड कडगी मेळनात विषयನ पूण असो मस्त अशी टायमार ते कसं करता तुम्ही प्रिझर्व करचे कशी एक पण गोड्डा घालून शिरशिरोनो डीप फ्रिजरात घालनो एक 6 महिना असे दवरताचे इथे म्हणारे अनसीझन ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಜನ खावका दिसता वय पोणासो आंबो बरा त्या टायमार तांकां ते मेळताना भारी खुश जाता वय वय आता ಅವನ ಸಂಬೆ ಸಸ್ಮಾಕನೆ आंबो त्या टायमार मेळना वय त्या टायमार आमी एक प्रिजर्व करून दवरले रे वय हे इतली स्टोरेज व्यवस्था हे गेला इदन हे ताका पुरो तुमकां जाव कदा आसाच सकाळ आमगेले असं काही ತೊಂದರೆ ना ताजे मेते